च्या विद्यार्थ्यांनी 5वी ते 10वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी जे प्री वोकेशनल विषय घेतलेले आसात ताणें रक्षाबंधनाच्या निमित्तान राखयो तयार केल्यात, प्रदर्शन मांडलां आणि विक्रेकूय उपलब्ध आसात. रक्षाबंधना पयलींच 5-6 दीस तेचें आज उद्घाटन जाता. 500-600 राखयो आसात. 10 रुपया पासून 35 रुपया पर्यंत राखयो क्लासिफाय केल्ले आसात, किमती ठरयल्ली आसात. तांच्या फायन आर्ट डिपार्टमेंट जें आसा त्या डिपार्टमेंटान तांकां राखयो करपाचें शिकयलें आनी एखादी स्कील शिकतकीर ती स्कील उत्पन्न कशें जातलें त्या स्किलांतसून, आपूण उत्पन्नाचें साधन म्हणून स्कील कशी वापरतलो, जेचेर म्हणजे ज्या विशयाचेर आमचे माननीय पंतप्रधान सदांच म्हणटात की एड्युकेशन शिक्षा वो स्कील बेस्ड होनी मागती है, स्किलांतसून आसूंक जाय. आनी ताका लागून हो प्री वोकेशनल कोर्स म्हणजे गेल्या वर्सा पोट्री आमी स्ट्रेस दिल्लें, बरी बरी हाची आमी ताज्या खातीर इवन पॉटरी मशीनय आमचे इन्स्टॉल केल्लें आसा. गेल्या वर्सा तांकां पोट्री शिकयली. ताणें अनेक जाणांनी बरी मातयेची भांडी म्हणजे जेका कुंडली, मागीर फ्लावर पॉट अशी विविध प्रेजेंटेशनाचे आयटम्स केल्ले. ओनू राखयो भुरग्यांनी केल्यात. 5वे पासून 10वे पर्यंत ज्या भुरग्यांक ती आवड आसा, घोस्त आसा, ताणें लक्ष दिवन प्रयत्न करून प्री वोकेशनल सकल ह्यो राखयो केल्ल्यो आसात. टिचरांनी मागीर ताचें क्लासिफिकेशन करून 10 रुपयाची खंयची, 15ची खंयची, 20ची खंयची, 25ची खंयची, 35ची खंयची, जे विशेश करून 35च्यो ह्यो राखयो ज्यो आसा ह्यो सवेतल्या विद्यार्थ्यांनी केल्ल्यो आसा. सगळ्यो तेच्योच भितर गेल्यो. एखाद्याक कला आसता ती एक भुरग्याचो एक आत्मविश्वास वाडचो, स्कील इम्प्रूव जावची आनी तातूंतसून उत्पन्नाचें एक साधन. सगळ्या भुरग्यांनी होच धंदो करचो अशें ना, पूण फाटीं फुडें हांव हें करूं शकलो मरे आनी हांवें विकलेली म्हज्यो राखयो ह्यो विक्रेतसून अमके 100 रुपया आयले, 2 रुपया आयले, कारण ताची किंमत ठरलेली आसा. आनी आतां तें एक्झिबिशन उगडें जातलें आनी येवन गांवांतली मंडळी, पालक, हांगासरलो स्टाफ ते विकते घेतले. ज्या विद्यार्थ्याच्यो राखयो खपतल्यो ती रक्कम जी जमा जातली ती त्या विद्यार्थ्याक मेळटली. कारण लर्न अँड अर्न हो कॉन्सेप्ट आमी घेतलेलो आसा. एक सदीचो मोनोटोनस अभ्यास वर्गांत बसून पिरियड आफ्टर पिरियड हातूंतसून थोडीशी म्हणजे शिकप आसाच, वेगळ्या पद्दतीन शिकप, जेतूनसून चेंज इन वर्क इज लेजर म्हणटात. म्हणजे कामात जर बदल जालो जाल्यार तीच अनेकदां आमकां आराम आसता अशा प्रकारचे. म्हणजे काम चालूच पूण काम बदललें आनी तातूंतसून आराम मेळटा. म्हणजे वर्गांतलो शिकप आनी प्रत्यक्ष राखयो करपाक बसप हें दुसरें शिक्षण, स्किलांतलें शिक्षण विद्यार्थ्यांनी अत्यंत बऱ्या पद्दतीन हें केल्लें आसा. पयलोच आमचो प्रयत्न आसा. म्हाका खात्री आसा ते परत फुडल्या वर्सा रिपीट केल्यार मोठ्या प्रमाणार ताका आनीक यश मेळटलें. हांव सगळ्या भुरग्यांचें कौतुक करता आनी आवाहन करता पालकांक आनी परिसरांतल्या गांवांतल्या नागरिकांक की आमच्या भुरग्यांनी मांडलेल्या प्रदर्शनाक भेट तर दिवचीच आनी त्यो राखयो विकते घेवच्यो. विकते घेतकीर जी रक्कम जमा जातली ती त्या भुरग्याक मेळटली. भुरग्याक प्रोत्साहन मेळटलें, भुरग्याक उत्तेजन मेळटलें आनी भुरग्याचो आत्मविश्वास वाडटलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.